गीत घेऊया पेज नंबर 3 A5. भुरग्यां भोगतीन सामल्या गायन करून येता विश्वास धरून येता बापा मुखार येता भुरग्यां भोगतीन सामल्या गायन करून येता विश्वास धरून येता बापा मुखार येता आत्म्या सदान बापा बसून घेता तुका आत्म्या सदान बापा बसून घेता तुका. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेत आसतना पयले सुवातेर आमी पापसाहेबा जयंतेन सवा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो जयंतेन सवा जावन आसात जे पासत ह्या मिसान वांटो घेत आसतना आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. आयच्या दिसा जो आपलो जल्माचो दीस आनी काजाराचो दीस म्हूण समरमतात तांचे पासत पूण मागणी करुया. तशेंच हे कोरोना व्हायरस पिडींत जे कश्टावलेले आसात तांचे पासत हे मीस म्हूण आमी भेटुया. आनी ह्यो सगळ्यो इंतेन सवा मनान दवरून आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. आयज इग्रोज भाग्यवंत युगँडन मार्टर्स चार्ल्स आनी ताचे सांगाती जे रक्त साक्षी जावन आसले तांची परब म्हूण समरमतात. ते काळार आदले अपोस्टॉलीक फावंडेशन वरवीं तांकां जो भावार्थ मेळ्ळलो तोच भावार्थ सदांच युगँडन ते एरियान ते आपले भावार्थ दिवंक म्हूण वावुरताले. ते काळार थंय जो राजा जावन आसलो तो बरेच दुश्ट आसलो आनी त्याच वरवीं आपले कुडीचे जी डिझायर्स आनी फिलिंग्स जावन आसली ती एके भाशेन फुडें व्हरपाक आपले जे गुलाम जावन आसले तांचो तो वापर म्हूण करतालो. तेचे थंय मिशनरीज जे वावुरताले जोझफ म्हूण तो आसलो ताचो एक इश्ट लागशिल्लो इश्ट जावन आसलो तो ताका उगडास करून म्हूण सदांच सांगतालो तूं जें करताय तें सारकें न्हय हें सगळें सोडून जिवीत बदल म्हूण. पूण ताका ताचो राग येवन तो ताका जिवाशी मारता. हें पळोवन चार्ल्स आनी ताचे सांगाती जे जावन आसले हेच ताका विरोध करूंक ते सदांच वावुरताले. आनी त्याच भाशेन जे दादले चाकोर जावन आसले तांकां ते राखवण म्हूण करताले कित्याक राजा तांचे वापर करून तांकां नाच करतालो. पूण थोड्या वेळा उपरांत राजान सगळे आपले राजकारबाराचे दारां बंद करून हे जे मार्टर्स जावन आसले तांकां सगळ्यांक जिवेशी मारूंक ते हुकूम म्हूण घातलो. पूण तरी पूण आपलो भावार्थ सोडिनासतना जेजू क्रिस्त सवे ते सदांच साक्षी म्हूण रावले. तर म्हज्या भावा भयणीनो, आमकां पूण जिवितान जेजूची देख घेवन सदांच दुसऱ्यांक त्याच मार्गान चलूंक आमकां संद्यो ऑपॉर्च्युनिटीज म्हूण मेळत आसा. पूण तेचो वापर आमी कशे भाशेन म्हूण करता ताचेर आमी नियाळूंक म्हूण जाय. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर आमच्या मनान काळजान ज्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आंकवार मोरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आपल्या सोरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. बापा, रक्त साक्षांचे रगत क्रिस्ती भावार्थाचे बी जावन तुजे जाणवाईन तुवें निर्मिलें. भाग्यवंत चार्ल्साच्या आनी ताच्या सांगातांच्या रक्तान भिजयलेले
आफ्रिकेंतले तुजी पवित्र सोबेची शेत फळां भरीत जावंक आनी उदकान पीक दिवंक म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. तोबिताच्या पुस्तका वेलें वचप. तोबिताच्या पुस्तका वेलें वचप. राफेलान थोरणाट्या तोबिसाक म्हणलें, बावा, आज रातीक रगुएलाचे घरान वस्ती करुया. तो तुमचो सोयरो. सारा नांवाची ताका एक धूव आसा. एक बताना गांवांत भितोस पावतोच तोबिसान म्हणलें, एजारियास बावा, आमचे बाबा रगुएलार म्हाका व्हर. आनी ताणें रोखडीच रगुएलाच्या घराची वाट दवरली. तो भायर दारवंट्याशी बसून आसलो. तांणी ताका पयलो सलाम केलो. ताणें तांकां सलाम केलो आनी घरांत हाडलें. रगुएलान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो मारलो आनी तांणी आनी ताचे बायलेन येदनान तांकां बरें जेवण करून दिलें. आपले हात धुवन ते जेवणाक बसले. तेन्ना तोबियासान राफेलाक म्हणलें, एजेरेस बाबा, साराक म्हजे भयणीक म्हजी पोतीन करूंक तूं रगुएला कडेन मागशी. रगुएलाक ती उतरां समजली आनी तांणी थोरणाट्याक म्हणलें, बरें जेव आनी पिये आनी कुशाळकायेन ही सांज काड. तुजे भायर म्हजे बाबा आनी कोणाक सारा म्हजी धूव मेळची ना आनी कोणाक तिजेर हक ना. आनी म्हजे वाटेन जाल्यार आनी कोणाचीच पोतनी तिका करूंक म्हाका सोदत्या ना. कित्याक तूं तिचो लागशिल्लो सोयरो. पूण पुता सोदूंक 7 फावटी हांव वावुरलां. पूण बावा, म्हजें हांवें तुका उक्तेपणी कितें सांगचें आसा. आमच्या सोयऱ्या मदें तिका न्हवरो सोदूंक 7 फावटी हांव वावुरलो. पूण एक एकलो पयलेच राती तिचे सरशीं गेलो तेन्ना मेलो. पूण आतां पुता, तूं जेव आनी पिये. सोर्बेस्पोर तुका आपली मुजत आनी शांती दितलो. तोबियासान म्हणलें, म्हजे विशीं तुवें निर्णय घेतल्या बगर हांवें कांयच खावचो ना आनी पिवचो ना. रगुएलान असो जबाब दिलो. बरें तर, मोइजेसाचे पुस्तकार बरयलोलें आसा त्या प्रमाणें हांव तिका तुजे आदीं करतां. स्वर्गाच्यान ती तुजी देखून तुजे भयणीक तुज्या हातांत हांव घालतां. हे घडयेक तावन तूं तिचो भाव आनी ती तुजी भयण. आज तावन सदांकाळ तिका तुजे आदीं केल्या. म्हज्या पुता, सर्गींच्यो सर्वेस्पर आज राती तुमकां पावूं आनी आपली मजत आनी शांती तुमकां दिवं. रगुएलान सारा आपले धुवेक आपयली आनी तिचे हाताक दवरून तिका तोबेसाचे स्वाधीन केली. अशें म्हणून हांव तिका तुज्या हातांत घालतां.
मोइजेसाचे पुस्तकांतले कायदे आनी नेम तिका तुजी पोतीन कशी तुका दितात. घे तिका आनी बऱ्या मनान तुजे बापायच्या घरा तिका व्हर. सर्गीचे देव सोलामती आनी शांती तुमकां घरा पाव. उपरांत तिजे आवयक पळोवन तांणी तिका एक कागद हाडूंक लायलें. मोइजेसाचे समृद्धींतल्या नेमा प्रमाणे तांणी आपले धुवेक तोबेसाची पोतीन करूंक दिली. ती खोबलात ताणें बरोवन काडली. उपरांत ती जेवंक बसली. मागीर तांकां न्हिदपाक कुडांत पावोवन साराचो आवय बापूय भायर सरलो आनी तांणी दार धांपलें. तोबेसान साराक म्हणलें, म्हजी भयणी, उठ, आमची काकूळट कर म्हूण आनी आमकां राख म्हूण आमी दोगांय सर्वेस्पराक प्रार्थना करुया. ती उठली आनी ती दोगांय मागणें करूंक लागली. आनी ताणें अशें सुरू केलें, महिमा तुका आमच्या पुर्वजांच्या देवा, सासणाचे सासणाक तुजे नांवांक महिमा. स्वर्ग आनी तुवें रचलोल्यो सगल्यो वस्तू तुका महिमा दिवं. सासणाचे सासणाक आदावांक तुवेंच रचलाय. ताची सांगातीन आनी आदारीन जावंक येवेक तुवेंच रचली आनी ह्या दोगांय थावन मनशाकूळ उपसरलें. तुवेंनूच म्हणलें, दादलो एकलो आसल्यार बरें न्हय, ताचे सारकी ताका एक सांगातीन करून दिवया. म्हणटच कुडीचे वंदवणेक लागून हांव म्हजो भयणीक म्हजे आदीन करिना, पूण प्रमाणीक काळजान हांव हें करतां. बोलेपणान तिची आनी म्हजी दया कर आनी आमी उतर पिरायेक पावोशें कर. आनी दोगांयनी बरोबर म्हणलें, आमेन, आमेन. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती सदांच ताचे मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हातांचे कश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगलें बरें जातलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफळ दांकाचे वाली परी फुलतली तुजी गोरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजीं. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले बाग फावो जातले. सगल्या तुजे जिबितान सियोनांत थावन सर्वेस्पर तुजे आशिर्वाद घालो. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यांत तुजे नात्रां पोंत्रां पळोवंक तुका फावो जावं. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय. तुजी समूत सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगल्या काळजान हांव ती पाळटलो. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. संत मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां धर्मशास्त्रांतल्यान एकल्यान जेजूशी येवन सगळ्या आज्ञां भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारली. जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायला, सर्वेस्पर आमचो देव, एकलोच सर्वेस्पर आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या ओतम्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा, ती ही,
तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या प्याल्याचो करचो. हांचे वोन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगोर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणीन सांगलें. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसोच आपल्या प्याल्याचो मोग करप सगळ्या समर्पणान आनी बलिदाना परस अदीक व्हरतें. ताणें शाणेपणान प्रतिपाळ केला म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांत हांव पयस ना. आनी ते फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काळीज जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, खरेंच आमी ह्या संवसारान जियेत आसतना आमी देवाच्या भिरांतीन म्हूण जियेता काय देवाच्या मोगाक लागून आमी आमचें जिवीत फुडें म्हूण व्हरता हाचेर आमकां नियाळूंक म्हूण आपयता. आयच्या पयले वाचपा वरवीं जी मनशांचो खबर आमकां म्हूण मेळटा, खरेंच पवित्र आत्म्याचे शक्तीन जे देवदूत तांकां स्पश्टपणे दाखोवन म्हूण दिता, त्याच उतरांचेर नियाळ करून आपली वाट ते फुडें म्हूण व्हरतात. आनी तशेंच आपले जिवितान संबंद दवरूंक पूण जे देवाच्या मागण्या वरवीं देवान रचलां तशेंच ते करतात आनी घडून म्हूण हाडटात. आमच्या जिवितान बरेच कितें अडचण्यो आमकां सोंसूंक म्हूण पडटात. ह्या कोरोना व्हायरसान आमी जियेता आसतना आमच्या जिवितान आमकां त्रास कश्ट सोंसूंक म्हूण पडटा. तशेंच आमचे लागशिल्यो हे पिडेक लागून आमची जी लागशिल्ली आसली ती पयस म्हूण गेलात. तरी पूण आमी सदांच जर भावार्थ आनी विश्वास धरून देवा सरशी मागणें म्हूण करता, देव आमकां सदांच आपल्या गोपान धरून आमकां बरी वाट सदांच तो दाखयता. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जेन्ना धर्मशास्त्रांतलो एकलो जेजूक प्रश्न म्हूण घालता, सगळ्यान व्हडली आज्ञा खंयची म्हूण, जेजू ताका स्पश्ट उतरांनी दाखोवन म्हूण दिता. एकाच देवाक मानून घेवन जो मोग आमी देवाचो आमच्या जिवितान स्विकार म्हूण केल्लो आसा, तोच मोग जर आमी सगळ्या मनान, काळजान आनी बळान आनी शक्तीन आमी दुसऱ्यांक आपल्या पेल्याक दाखोवन म्हूण दिता, तर आमी भावार्थान त्यो सगळ्यो आज्ञा आमच्यान जिवंक म्हूण जाता. पूण त्या वरवीं आनीक एक शिकवण आयच्या ह्या शुभ वर्तमाना वरवीं आमकां मेळटा. जेजू जेन्ना संवसारान जियेता आसतना फारिसेव, सादुकी आनी हे धर्मशास्त्री जे जावन आसले ते व्हड विज्ञानी मनीस जावन आसले. पूण आयच्या ह्या शुभ वर्तमाना वरवीं धर्मशास्त्रांतलो ह्यो एक मनीस जेन्ना जेजूक प्रश्न म्हूण घालता, तो खरेंच आपणाक सगळें जाणा म्हूण प्रश्न घालिना, पूण जी व्हडली आज्ञा जावन आसा ते दुबावान आसतना जेजूच्या उतरांनी आपले दुबाव पयस करपाक आनी तेच भावार्थ आनी विश्वास फुडें व्हरूंक तो प्रश्न म्हूण घालता. तर आमच्या जिवितान आमी कितले फावटी म्हूण आमकां सगळें कितें जाणा म्हूण आमी जियेता, गर्वान म्हूण आमी रावता आनी खालतिकायेन आमी केन्नाच आमकां नोकय तर आमी दुसऱ्यांशी वचून ते स्पश्टपणे नितळ करून आनी स्पश्टपणे उगडापे करूंक आमी कित्याक म्हूण प्रयत्न करिना, ताचेर आमी नियाळूंक म्हूण जाय. जेजू आयच्या ह्या शुभ वर्तमाना वरवीं फकत मोगान रावूंक म्हूण आमकां आपयना, पूण सदांच जें आमकां कळोंक येना तें आमच्यान दुसऱ्यांक विचारून स्पश्ट आमच्यान उगडापे करूंक म्हूण जाता. आनी त्याच वरवीं जी समजुणी आमकां मेळटा त्या समजुणी वरवीं आमचें जिवीत जिवंक जेजू आयज आमकां म्हूण आपयता. तर म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या संत भक्तांची देख घेवन सदांच देवाचें उतर परगट करूंक ह्या मिसा बलिदानान देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी आतां मागुया. तशेंच आख्खे संवसारा पासत मागणी करुया. सर पदवेदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्ट उरल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कोणवाळायन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरला खायन येवंक आनी हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता.
ह्या वेळार आमकां मेळिल्ल्या वॅक्सिना वरवीं तुजी कृपा आनी आशिर्वाद आम्हा समेस्तांक दी. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुज्या जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. गीत घेवया. पेज नंबर 36, C20. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रार्थुया. मोगाळा बापा, पातक करचे परोस मरण तुज्या भाग्यवंत रक्त साक्षान तुवें कृपा दिली. ह्या देण्या पासत तुका दिनवासून होड वाखाणणेंचो योंत आमी तुका समर्पिता. तातूंत वांटो घेवन आमी आमकां सगळींच तुका समर्पूंक आनी जिवा परोस अदीक तुजो मोग करूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी खालतेपणान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत चार्ल्स आनी सांगाती तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वावरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें ताचे अशक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजे बोळ सपूर्णायेन परजळताय. देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी पृथ्वीचेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत, पातकाचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगोवटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनः जीवन पोना परवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सर्वना
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यार देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरां पियादाद कोस्ता आनी आर्मांदो फर्नांडीस आनी रॉली फर्नांडीस हाची ही काकूत कर. तांकां ह्या संवसारांतल्यो तुवें आपोवन वेलोय, जश्यो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर त्यो मेल्यो तश्योच ताचे बरोबर त्यो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकवर मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पुती बागवेन झुजे, भाग्यवंत दोरमदुता, भाग्यवंत चार्ल्स आनी सांगाती आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेधार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडूनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सौर पातकांतली सुटय आनी सौर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सास्तांच्या सास्तांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परोस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान या म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतून आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 54 D13. Jesus, what
thy warmaga, oy sorrow, sornaga. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या बागेवंत रोगसाक्षांचे जैत समारंभून जेजूच्या जैताच्या गुटांत आमी आतां वांटो घेतला. दोगदावनीन आनी मरण सोसूंक तांकां आदार दिलो त्या स्वर्गीच्या जेवणा वरवीं कश्टान अडखणीत भियेनासतना खऱ्या भावार्थान आनी तुज्या मोगान थीर रावूंक आमकांय घोटाय मेळोवन दी. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजे काळीज सगळेच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जवण एकल्यान आपणाक जाय ते मागचे. आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शात्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणता. आमेन. गीत घेवया. देव बरें करूं म्हणटा फादर जॉन फेर्नांडिसाक. ताणें नेमी पेटयलां, प्रवचन केलेलें आसा. त्याच प्रमाणे खोयराक वाचपां केलेल्यांनी आनी हांगसून मांडवळ कोत्ता तितल्यांकूय आनी मिडिया ते मिडियाचें पळयता काम ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. तर म्हज्या भयणीन आनी भावांनो, तुमी जाणात की आमी आतां एक नवें चॅनल हाजेर स्टार्ट केलेलें आसा यूट्यूबाचेर. तें जावन आसा सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल. सगळ्यांक जाणांक कळयात हाचेर येवपाक, कित्याक आतां आमी नव्यो वस्तू ह्या चॅनलाचेर करूंक लागल्या. आमकां सांगेचें म्हूण हितूं मागणें करपाची आतां म्हण सोय केलेली आसा. लोकांन खूब पाटी म्हाका सांगलेलें फादर म्हजे पासत माग म्हणून. पूण आमी आतां तुमकां दाखयता वॉट्सॅपाचेर तुमच्यान उलोवंक जाता आनी यूट्यूबाचेर तेन्ना 5 ते 6 तुमच्यान तें पळोवंक जाता. पूण हें घडच्याक तुमी अपॉयंटमेंट घेवंक जाय, नाल्यार कितें जाता सगळीं जाणां त्याच वेळार फोन करतात आनी सारकें जायना. तर आतां आमी हे भाशेन करुया. तुमकां तर मागणें आमी केलेलें जाय आयज सांगे जाल्यार तुमी 10 ते 11 ह्या वेळार तुमी मॅसेज धाडात. तुमचें नांव, कोणा पासत मागतात मागूंक जाय पळय ते एकलो मनीस, दोगां तेगां जाणां वो आख्या गोरेब्या पासत हिंचे भाशेन, इंग्लिशीन वो आमचे भाशेन कोंकणीन, आनी कितें सिकनस जालेलें आसा तें मातशें थोडें सांगलें की ना वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडा ह्या नंबराचेर 7058650102 हाचेर तुमी धाडशात जाल्यार आमकां आतां बऱ्याक पडटलें अदीक सोंपेपणी. आनी तुमी कृपया करून तेन्ना फोन करूं नाकात, कित्याक तें डिस्टर्ब जातात. आमी दुसऱ्यांक आमी तुमकां करतल्या, आमी तुमकां करता तेन्ना तुमी थंयसर हाजीर रावत. 6 ते 7 मागीर रोखडेंच आमच्यान मागणें करूंक जाता हांगसर तुमलानसान रॅलीक घेवन. तर ते भाशेन हें मनांत दवरात. वॉट्सॅप मॅसेज धाडात, नांव, कोणाचे पासत मागूंक जाय, कितें जालां आनी खंयचे भाशेन सांगे. तुमी फोन करूं नाकात, आमी तुमकां फोन करतल्या, ते मागीर तुमकां कन्फर्म करतलीं कितल्या वरांचेर तें. पूण 6 ते 7 तुमी तयार रावत. देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक. शेवटाक गीत घेवया. पेज नंबर 96 F23. Otsuya Krista